नमस्कार. तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. तुमचे सगळ्यांचे मिडियाचे स्वागत करता. आयज ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक आमच्या मदीं उपस्थित हा आमचे वास्कोचे आमदार कृष्णादाजी साळकर, आमची वास्को मंडळाची प्रभारी अनिता थोरात, तशेंच जयंतभाई जाधव, रवींद्र भवन चेअरमॅन, आमचे CP गिरीश बोरकर, आमचे GHRTCचे व्हाईस प्रेसिडेंट आणि माजी मंडळ अध्यक्ष दीपक नाईक, जनरल सेक्रेटरी विश्वंभर फडते आणि गौरीश वळवयकर. सो आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाची मेन मुद्दो ह्यो आसलो की भारतीय जनता पार्टी आपलो स्थापना दिवस फावंडेशन डे प्रोग्राम ह्यो मनयता आनी ह्यो मनयतना लोकां पर्यंत पावप. अंत्योदय ह्यो शब्दाचो खरो अर्थ ह्या प्रोग्रामांतल्यान खंय तरी लोकांक आनी चड जाणून येतलो. ह्या प्रोग्रामांत जायते अशे उपक्रम आहा. आमच्या 6 तारखेक कार्यक्रम हा, 7 तारखेक हा, 6 आणि 7 तारखेक फ्लॅग प्रत्येक बुथार आणि प्रत्येकान आपल्या घरार BJPचो फ्लॅग लावपाचो अशी व्हडली संकल्पना आहा आणि जायते कार्यक्रम हे स्थापना दिसाच्या निमतान घडटले. सो हांव ह्या कार्यक्रमाची विस्तारान म्हायती दिवपाक हांव मागता आमचे रवींद्र भवनाचे चेअरमॅन तशेंच वास्को मंडळाचे विस्तारक जयंतभाई जाधव यांच्या कडेन की त्यांच्यानी ह्याच्या बद्दल डिटेलान म्हायती दिवची. ह्या प्रेस कॉन्फरन्स आमच्या मध्ये आमदार श्री दाजी साळकर, अध्यक्ष सिद्धार्थ, अनिता थोरात, दीपक, गिरीश बोरकर. म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक खबर आहा, भारतीय जनता पार्टी ही एकमेव पार्टी जी फक्त निवडणुकीच्या टायमार येना, पूण वारंवार आमी लोकांच्या फुडें वयता, लोकांच्या दारान वयता आणि लोकांची सेवा करता. पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामाप्रसाद मुखर्जीन जे पांयंडळे आमकां घालून दिल्ले आसा ते आमी फुडें व्हरता. 6 एप्रील 1980 जेन्ना भारतीय जनता पार्टीची स्थापना जाली मुंबय, अटल बिहारी वाजपेयी आमचे श्रद्धे असले ते, आयज तेका 45 वर्सां पूर्ण जाता. 6 एप्रिलाक आमी विस्तारकान कार्यक्रम गोंयभर देशभर दवरला. आमी वास्को मंडळ म्हणून 46 बूथ आसा. प्रत्येक बुथाचेर हो कार्यक्रम जातलो. प्रत्येक कार्यकर्तो आपल्या घराचेर भारतीय जनता पार्टीचो ध्वज लायतले. त्या वेळाचेर आमी अनेक कार्यक्रम आमी ठरयल्ले आसा. त्या मदीं एक्टिव्ह मेंबरांचो एक मेळावो मडगांव जातलो साऊथ गोवाच्या, आणि नॉर्थ गोवाचा 9 तारखेक पणजे जातलो. आमी हांगा बूथ कार्यकर्ते म्हणून जे आमचे जुने कार्यकर्ते आहात तेंची गाठभेट करप, तेंचे कडेन वचप, स्वच्छता अभियान करप, असे अनेक कार्यक्रम आमी दवरला. तशेंच 7 एप्रील ते 13 एप्रील गांव चलो अभियान हे काही वर्सां पयलीं मनोहरभाई पर्रीकर आसले त्या वेळाचेर आमी करताले. तेतून स्वच्छता अभियान करप, अनेक अंगणवाडी आसत, वॉटर बॉडीज आसत ते क्लिनिंग करप, प्रोसेशन करप, मागीर एक चौपाल बैठक म्हणून म्हणजे कॉर्नर मिटींग जावप. थंय आमचे आमदार आसतले, अनेक आमचे नेते येतले, भारतीय जनता पार्टीचे कार्य करीत आसा ते लोकां फुडें आमी दवरतले. खास करून 14 तारखेक डॉक्टर भीमरत्न बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती आसा. ही ह्या खातीर मोठ्या प्रमाणात भारतीय जनता पार्टीच मनयता. कारण तेजे एकूच आसा की भारतीय जनता पार्टीन बाबासाहेब आंबेडकराक आमी सन्मान दिल्लो आसा. जे आमचे कॉन्स्टिट्यूशन जेंच्यांनी बरयले, आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन म्हणटा ते बाबासाहेब आंबेडकर. पूण काँग्रेसीन तेजें कितें केल्लें, 1951 जेन्ना पयलीं निवडणूक जाल्ली त्या वेळाचेर ते मुंबयच्यान जेव्हा निवडणुकीक रावले, देशाचे पहिले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू हे स्पेशल थंय आयले मुंबईत आणि त्यांच्यानी दखल घेतली की बाबासाहेब आंबेडकर ते इलेक्शन हारचे. परत जेन्ना बाय इलेक्शन जाले 1953 तेन्नाही त्यांच्यानी परत तेका उडयलो. ही परिस्थिती आज काँग्रेसीन केला आणि त्यांनी केले कॉन्स्टिट्यूशन त्याचा गैरवापर करत सगळीकडे फिरत असता. आम्ही बाबासाहेब आंबेडकर जयंती दिसा बाबासाहेब आंबेडकरांक थंय त्यांच्या पुतळ्याची साफसफाई करप, तांकां आदरांजली घालप, त्याचबरोबर प्रिएम्बल वाचप, हे सगळे कार्यक्रम आम्ही भारतीय जनता पार्टीन ठरयल्ले आसा. एका सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आमदार दाजी साळकरच्या नेतृत्वान हे सगळे कार्यक्रम करतले. 6 एप्रिल ते 14 एप्रिल एका तुम्ही सगळ्यांनी सहकार्य करचे असे आम्ही मागता. ह्या संदर्भात तुमकां जयंतान सविस्तर म्हायती दिल्ली आसा. आनी 6 तारखेचो जो कार्यक्रम सुरवात जातलो स्थापना दिवस, तो म्हाका दिसता 14 तारीख बाबासाहेब आंबेडकरांची आमी जयंती जातकूच ताजे सांगता जातली. आनी अशें करून एक भरगत असो 15 दिसांचो कार्यक्रम. आनी हो काय नवीन आमच्या खातीर न्ही, प्रत्येक टायम भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो खंयच्या नाल्यार खंयच्या रुपान आमी घराघरांनी वतात, तांचे प्रॉब्लेम्स विचारतात, खंय खंय त्रुटी आसा त्यो आमी सुदारपाक पळयता. आनी म्हणूनच तर प्रत्येक टायम लोकांचो विश्वास भारतीय जनता पार्टीचेर वाडत वता. आनी आमी पळयता की 3ऱ्या फाटी पसून आमी भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आयलो आनी आतां 4थ्या फाटी जेन्ना आनी 2 वर्सांनी इलेक्शन जातले तेन्नाय बी भारतीय जनता पार्टी 4थ्या फावटी पसून हाजेर येतली. हाजें एकूच हें आसा
ती भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्तो इलेक्शना पुरते न्ही जाल्यार प्रत्येक हें आसता खंयचेय आमचो प्रोग्राम आमची पार्टी दिता त्या प्रोग्रामाच्या निमित्यान घराघरांनी वता तांचे कडल्यान तांचे फिडबॅक घेता आनी ते फीडबॅक वचून आमकां दिवन आमी ताचेर हें करता. सो हो एक बरो उपक्रम आतां आमकां सरकारान आनी भारतीय जनता पार्टीन दिल्लो आसा आनी ताची अंमलबजावणी आमी 6 तारखेर स्थापना दिवस म्हणजे प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या घरार झेंडो आमी लावन आमी ती साजरी करतली. दाजीबाब खंय तरी आयकूंक येता की एक मेगा हेल्थ कॅम्पूय तुमी दवरपाचे आसा. केन्ना तो हेल्थ कॅम्प जावपाचे आसा, कितले डिपार्टमेंट आनी खंय जावपाचो? म्हाका दिसता येता त्या 5 तारखेर म्हणजे शेनवारा हो मेगा हेल्थ कॅम्प म्युन्सिपालिटी मुखार हो जातलो आनी हांव समेस्त वास्कोकारां कडेन मागतां की असलो कॅम्प हाचे पयलीं केन्नाच जावना. आज सरकाराचें हांव अभिनंदन करतां, आमच्या हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणेचें हांव अभिनंदन करतां की पयले फावटी एक वेगळीच संकल्पना ते घेवन आज लोकांच्या दारादारांनी वतात. आमी पळयतात, आमी जेन्ना अंत्योदय तत्वाचेर भारतीय जनता पार्टी काम करता म्हणटात, लास्ट मनशा पर्यंत ते बेनिफीट कशें मेळप हे सतत आमी विचार करीत आसता, चिंतत आसता आनी ते मनशाक बेनिफीट कशें मेळप हे आमी पळयतात आनी ताचे अंतर्गतूच म्हाका दिसता आज हो कॅम्प मुरगांव वास्को मुरगांव म्युन्सिपालिटी फुडें जाता आनी हातूंत म्हाका दिसता 18 डिपार्टमेंट्स म्हणजे जनरल ओपीडी, गायनोकॉलॉजी, ENT म्हणजे सगळे प्रकारचे टेस्टिंग जातले. कोणाक दुयेंसां कितें आसा ती पयली फर्स्ट स्क्रिनींग जशें म्हणटा आमी तें आमी करतले आनी हाचें कारण इतलेंच हें करपा खातीर कारण इतलेंच खातीर कितें आमी पळयतात आमची बायलां जावं आमचे खुबशे युवक जावं आमी कितेंय आयलें जाल्यार आमी आंगार काडटात आनी आमी GMCन वचपाक पळयना नाल्यार हॉस्पिटलांनी वचपाक पळयना. खंय त्रास जाय नाल्यार फुडें कितें जाय म्हणून आमी ते डिले करतात आनी हे डिलेचोच म्हाका दिसता खूब रॉंग इफेक्ट आमच्या बॉडीचेर जाता आनी तातूंत भितर आमकां दुयेंसां अशे स्टेजीर पावतात की ती एक तर सेकंड स्टेजीर नाल्यार थर्ड स्टेजीर आसता नाल्यार क्युरेबल नासतात. सो हो मेगा कॅम्प जो आमी करतात जाका ऑनरेबल मिनिस्टर विश्वजीत राणे हे स्वता हांगा आसतले, GMCचे डीन आनी बाकीचे सगळे तांचे दोतोर थंय आसतले आनी असो करून हो मेगा 18 हातूंत सगळ्या जी मेडिसीन सगळी आसा तातूंत भितर आमी टेस्टिंग करतकूच तांचें स्क्रिनींग करतकूच ताका कितें उपचार करपा जाय ते सगळे बरोवन दितले, तांकां गुळयो तातूंत दितल्यो, वखदां कितें आसा ती आमी मुहैया करतली आनी सपोज गरज पडली तांकां GMCन वचपाची जाल्यार तांकां थंय रेफरन्स मेळटलें. अशें करून हो मेगा कॅम्प हो आमी लास्ट मनशा पर्यंत जेन्ना म्हणटा पावपाक जाय म्हणून ह्या निमित्यान आमी ते लास्ट मनशा पर्यंत पावपाक सोदतात आनी मेन म्हणटा ते जे लोक जी बायलां आमची आंगार कितें काडटा म्हाका दिसता दॅट इज अ व्हेरी बॅड ट्रेंड. एकूच पयलेच कितें आपल्याक कितें सिग्नल बॉडी सदांच सिग्नल दिता कितें दुयेंस जाता तेन्ना बॉडी सिग्नल दिता, ती सिग्नल दोतोराक विचारप हें खूब गरजेचें आसता. आमचे लोक एकदां कितें करतात की कांय ना एसिडिटी नाल्यार आनी हात दुखता कित्याक बाम लायलें कितें लायलें गुळी घेतली आनी आमीच स्वता दोतोर जातात आनी ताजे वायट इफेक्ट आमकां मागीर कळटा की तेन्ना तुका हें जावन गेलें तूं तेन्ना येयल्लो जाल्यार बरें जावपाचें. सो हांव समेस्त वास्कोकारा कडेन मागतां ह्या कॅम्पाचो फायदो घेवचो आनी म्युन्सिपालिटी फुडें जो कॅम्प लागतलो 8 तारखेर 5 तारखेर शेनवारा हे येता त्या सकाळीं 8ंकसून रजिस्ट्रेशन सुरू जातलें. आमी 10 रजिस्ट्रेशन कावंटर्स दवरले सो कोणाकूच गर्दी जावची न्ही, खंयच हें जावचें न्ही. 18 डिपार्टमेंटान 18 रुमांनी ते हें आसा. GMCतले बऱ्यांतले बरे दोतोर थंय येतले, आमची तपासणी करतले आनी म्हाका दिसता हें एक हो जो मेगा कॅम्प जाता हें म्हाका दिसता वास्कोकारा खातीर एक वरदानशें म्हणजे दुयेंस आपलें वळखपा खातीर. आनी आयच्या जगान जेन्ना आमी सगळे इतल्या मोठ्या फास्ट पेस्ड नाल्यार स्ट्रेसफूल हातूंत जगतात आनी रावतात तेन्ना सगळ्यां कडेन विनंती की हो चान्स चुकोवचो न्ही. हो चान्स आमकां परत कॅम्प केन्ना जातलो हांव नकळो. सो ह्याच कॅम्पा भितर जेन्ना सगळे दोतोर बी हांगा आसतले सगळ्यांनी येवन ताचो फायदो घेवचो आनी बरें जावचें सर. दाजीबाब लास्ट टायम एक मेळाव्या टायमार तुमी सांगिल्लें की आपले जे फुडले इलेक्शन आसा वील डिपेंड ऑन माय डेव्हलपमेंट आनी माय डेव्हलपमेंट वील बी द रिजन फॉर माय विक्ट्री. सद्याक तुमचे प्रोजेक्ट आसा वास्को फीश मार्केट, ताजें स्टेटस कितें आसा, केन्ना इनॉग्रेट जावपाक चान्सीस आसा? ऑलमोस्ट रेडी? हय ऑलमोस्ट रेडी. आतां आमी थंय हें जालें आनी बाय 15 एप्रील म्हाका दिसता आमी थंय शिफ्ट जातली आनी वास्को मार्केट थंय ओपन जातलें. तशेंच 4 आमची इनॉग्रेशनां पेंडींग आसा व्हडली, ती 4य इनॉग्रेशनां जावं ते स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचे जावं बायणा गार्डन जावं चीफ ऑफिसर्स बंगलो जावं हे सगळे प्रोजेक्ट्स रेडी आसा आनी केन्नाय आमी ताचें इनॉग्रेशन करूंक शकता. फक्त पावसाचें पळोवन आमी ते सगळें हें करतात. तशेंच स्वतंत्र पार्क डेव्हलपमेंट ताचें ब्युटिफिकेशन ही सगळी 7-8 इनॉग्रेशनां आमची लायन्ड अप आसा आनी बाकीची 2 मेजर आसा ती बी जातली. सो ओवरऑल पळोवपाक गेलें जाल्यार ह्या पावसा मागीर म्हणजे आनी पावसा पयलीं सुद्दां हे सगळे वर्क स्टार्ट जातले
आनी एक वर्स 1.5 वर्साच्या भितर हे सगळे आमी काबार करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. 6 एप्रिल ह्या दिसा आमचो 45th फावंडेशन डे भारतीय जनता पार्टीचो मनोवपाक आमी सगळीं आयज एकठांय जाल्लीं आसात. 6 तारीख ते 14 तारीख पर्यंत आतां जयंतबाईन जशें सांगलेलें आसा ते डिटेलान प्रोग्राम्स आमचे जातले आनी त्याच्या खातीर आयज सगळे वास्को मंडळ हांगा एकठांय जालेले आसात. आमच्या वांगडा आसात आमचे वास्कोचे आमदार दाजी सालकर, तशेंच वास्कोचे मंडळ अध्यक्ष बाब सिद्धार्थ कासकर, आमचे रवींद्र भवनाचे चेअरपर्सन बाब जयंतबाई, दोन्ही जनरल सेक्रेटरी विश्वंभर फट्टे आणि आमचो गौरेश वळवयकर, तसेच आमचे आदले अध्यक्ष बाब दीपक नाईक, आमचे म्युन्सिपाल्टीचे चेअरपर्सन बाब आमचे गिरीश बोरकर, तसेच आमचे युवाचे अध्यक्ष आमचो अमेय चोपडेकर, हे सगळे जर आसा स्टेजीचेर, पण त्या भायरय आमचे म्हत्वाचे आसात ते आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते जे आयज एकठांय जाल्ले आसात. 6 ते 14 तारीख पर्यंत आमकां पार्टींचे प्रोग्राम दिलेले आसात. 6 तारीख हो 45th आमचो फावंडेशन डे. हे दिसा कितें कशें पयलींच्या आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या लिडरांनी सॅक्रिफायस करून आमची भारतीय जनता पार्टी 1980 सालान कशी अस्तित्वान आयली तेचो एक आठवण म्हणून आमी हे मनयतात. तशेंच त्या दिसा प्रत्येक कार्यकर्तो आपल्या घराचेर झेंडो फडकयतालोच, त्याच पद्दतीन प्रत्येक बुथाचेर प्रत्येक मंडळाचेर हे कार्य जातले. त्याच दिसा आमचे पणजी सांजचे 4 आमचे अटल स्मृती म्हणून एक प्रोग्राम जातलो. थंय आमचे सगळे कार्यकर्ते आसताले आणि 7 तारीख ते 14 तारखेपर्यंत विविध प्रोग्राम दिले आसात. तेतून आसा मेन म्हणल्यार गांव चलो अभियान, जेतून आमचे सिनियर कार्यकर्ते आसात, आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसात, ते प्रत्येक बुथांनी वयतले आणि तांकां कितें प्रॉब्लेम आसत जाल्यार कितें जाय ते प्रत्येक कार्यकर्त्या कडेन वयतले, प्रत्येक घराघरांनी वयतले. पयलींच्या काळात तुम्ही पळयले आसात की भारतीय जनता पार्टी ही जी आसा ती संघटनात्मक पार्टी, संघटनेचेर चलता आणि बाकीच्यो पार्टी तुम्ही पळयले आसात ते संघटनेचेर चलनात. हेतून कितें आसा की पयलींच्या काळात पयलींचे जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसताले, निवडून येताले, ते 5 वर्सांन जेन्ना लास्ट इलेक्शन येता त्या टायमार दिसताले. पण भारतीय जनता पार्टीचे जे MLAs आसात, भारतीय जनता पार्टीचे जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसात, ते सदांच लोकां खातीर आसात आणि इलेक्शन असा म्हणून न्ही, असे वेगवेगळे आमकां प्रोग्राम आखून दिलेले आसात आणि हे आमी अंडर आमचे भारतीय जनता पार्टीचे आमचे प्रधानमंत्री आमचे नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाला, यांच्या लिडरशिपाखाला आमी हे सगळे प्रोग्राम घडून हाडटात. आणि 14 तारखेर मेन जो आसा तो आंबेडकर जयंती, त्या दिसा आमची सांगता जातली. एकाच जोडून याचाच एक भाग म्हणून आम्ही 5 तारखेर सकाळी 8 महिला खातीर कॅम्प दवरले, मेगा कॅम्प दवरलेले आसात, सगळ्या खातीर आसात, पण खास करून महिला खातीर ब्रेस्ट कॅन्सर कॅम्प, तशेंच ब्रेस्ट कॅन्सर डिटेक्ट करपाचो कॅम्प आसा, तशेंच पेप्स म्हणून एक डिटेक्शन, जेतून कॅन्सर जे 12 वर्सां पर्यंत कॅन्सर जाऊ शकता, कित्याक महिला जी आसता ती घरातले कामाक आणि आपल्या हितूनच आसता आणि घरातले बाकीचे कोण सीक आसात जाल्यार तांकां व्हरतात हॉस्पिटलान डॉक्टरा कडेन, पूण आपले निश्काळजी करता. सो त्या खातीर आमी हे जे टेस्ट दवरले स्पेशली दवरलेले आसा, जेणे करून जी महिला सपोज तिका फुडार इन फ्युचर कितें प्रॉब्लेम जर आसत जाल्यार विथ दॅट टेस्ट तिका कळटा, 12 वर्सां पयलींच तिका कळटा की ताका कितें सपोज कॅन्सर आसत, कितें जावपाचें आसत जाल्यार ते कळटा. सो ही एक इम्पॉर्टंट टेस्ट आसा, जेका भायर खूब पयशे पडटा, हजारांनी पयशे पडटा, वीच दे वील गेट फ्री ऑफ कॉस्ट. सो सगळ्याक खास करून महिला लागीं मागता की तेंच्यांनी ह्या मेडिकल कॅम्पाचो बेनिफीट घेवपाचो.